Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Praise the Lord, Father. glorify and mighty Worship God, you, Jesus. hallelujah. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Lord. Praise you. सर पदवी मान महिमा स्तुति आराधना तानि सदा सर्वदा हालेलुया. Record Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Record Shandar Karbala Record Jesus, Jesus, Jesus. Mighty God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you. Shadabara Karbala Rakala Varada Shandar Karbala Record Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you. Glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Aradhan ka Baba, Aradhan ka Jesus, Aradhan ka Pavitra Atma. Mahimad ka Jesus, Mahimad ka Pavitra Atma. Zanad ka Baba, Zanad ka Pavitra Atma. Pure rekare yale ye. एकला तो समर्पण दीजिए जिनको अनाज या मागण्या जॉइन जातात तांकां समेस्त तुका समर्पण कर दिजा आनी तेजी दैवीक सगत तांचे ते वाळ्याचे जे अमूल्य करा घेता तांचेर कान घेता तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या घराचेर पवित्र अमूल्य करा घेता कान घेता जेजू जेजू जे गुणाक सुम्या जेजू आज तुवें त्या मागण्या कटेन जावंक तुवें मती गुजवाड दिला ती सगळी ह्या वेळार जेजूच्या पांया तळा समर्पण दिता तांचे सगळे समस्या समर्पण कर दिता सुम्याच्या सगळी पिडा आशिल्ल्या निराशपण सगळी तुका समर्पण कर दिता सगळे सुम्याचे कवजीनी आनी ह्या वेळारचे बॅंबिरांत कितेंय तांच्या काळजांत आसल्यार ती सगळी तुका समर्पण कर दिता आनी तुजे पवित्र हातान तांकां आपोड आनी गुण खर्चेचो आज विशय जावन तुजे सकत वळे एकले ते सुम्याचे मागता जेजू थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस थँक यू फादर थँक यू जीसस थँक यू शतबारे करबले रखल वरे के संदर जीसस जीसस मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस जीसस आम्ही सर्व याच्या दिवशी मागणी आम्ही आराम करूया बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दिनी आमचे इश्टलेल्या बुक्षिता तशें जेपातका आमकां आनी आमकां ताळेंत पडो दिनाका आपूण वाट्यांतल्यान खणे वरा नमान मरे कृपेन भरलेले समती जे संगात आश्रम ते तूं सदैव आनी सदैव पावल जगशी जो मरे देवाची महिमा पाय खातीर तिका रता आनी आमच्या म्हणून चला आमेन महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्या सादी तो सातान सदा आसरता आमेन Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमकां सुमेस्त सांगायचे तुझ्या मागण्याक माया मागासो हांव अवखार मागता आनी सुमेस्त आमी ह्या वेळार मागता आसतना आमचे सगळे गरजो आमचे कितें विनवणे आसात ते सगळे एक घडीभर मौनपणी आमी सुम्या भेटोवन दिवया आयच्या दिसा सगळे मागणे समर्पण कर दिवया आनी हर एक आमची कितें आज मागणी काणगेन आमी आयल्या ती सगळीं देवाक समर्पण कर दिवया जॉन पिंटो म्हणलो एकलो भाव कोविडान कसता बोंबया ताका बेगीन सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया जेस्सी म्हणली एक भयण सगळ्या आंगाची दुखीन कसता तिका सुटका मेळच्या खातीर मागया आनी प्रत्येक जण आमचे कडेन मागोंक सांगला मागतान बसल्यार एकल्याक आमी एडवर्ड म्हणलो एकलो भाव कंगनाडे आस्पत्रेंत आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया आनी जसो निकोलस म्हणलो भाव ब्रेन ट्युमरांनी आसा ताका कसता बेन्नी पिंटो म्हणले एक भयण ब्रेन ट्युमरान आसा ती काय सगळ्यांक सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया आमचे कडेन मागोवंक सांगल्यार मागतान बसल्यार एकल्यांची गरजो ह्या वेळार आमी सुम्या मुखार दवरया आनी आयच्या दिसा विशेष तरान प्रत्येक जावन आमकां तुमचे कडेन मागोवंक सांगला जावंक पुरो तांकां एक घडीभर समर्पण कर दिया आनी आमचे कडेन मागोवंक जाल्यार सुमेस्त तांकां आमी ह्या वेळार समर्पण कर दिता हर एकल्याक वायटाचे सगळे पळापळ घेवन दीत हर एक पिड्या आशिल्ल्या गुण जावं दी मतीक समाधान मेळोवन दी काळजान संतोश मेळोवन दी फ्लाविया म्हणल्यार भयणीक चिकनगुन्यांत संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया देवाची काकुळट आनी कृपा ह्या वेळार विशेष तरान आमी मागया आनी जायते जाणांनी आमकां भायल्या गांवांनी आसलेल्यांनी कामां खातीर आमकां इंटेन्शनां गेल्लीं आसात तांकां बरीं कामां मेळच्या खातीर आमी मागया सर्व तुमची कोणी कुटुंबाची आसल्यार तांकांय बरीं कामां मेळच्या खातीर तुमी मागा आज देव खंडीत ताका बरें मोण तांकां दाखयतलो आनी सगळ्यांक जाय जाल्ले सर्व ह्या मागण्या द्वारे देव फावो करतलो अशेल्या भावार्थान अशेल्या भरवशान आमी देवाक अर्घ्यां दिवया सिरक असो ग्रंथ सांगता 30 आनी 9 अध्यायी 13 वाक्या आनी 14 वाक्या म्हज्या विश्वासी भुरग्यानो म्हजें आयका आनी वाळत्या उदका देगेच्या गुलाबा परी तुमच्यो पापळे फुलया एक जड आमी उदका देगेर लायल्यार एक गुलाबचे जड लायल्यार ताचे गुलाब भारी सोबीत दिसतात इल्ले व्हडले जातात तांकां जाय तितलें उदक मेळटा देखून आमची तोंडां आज त्या गुलाबा बरी परस जळोवन दी आनी फुलोवन दी म्हणून देवाचे उतार सांगता देखून धुंपा बरी तुमचे स्वादीक परमळ प्रसारा धूप पेटोवंक शक्य दोळ्या देवाच्या सन्निधींत देवा मुखार
देवाच्या महिमेक आमी भेटोवंक जावन आसा. देखून आमी आज धूप जाया म्हणटा सरेस्पर देव. आमींत देवाक एक धूप जाया आनी आमीच आमकां सामे भेटोवन दिवया. लिल्ली फुलां बरी फुलां म्हणटा. वर्सांत एक या दोन पटी फुलची फुलां पूण फुल्ल्या उपरांत जाता म्हयनो मुसर भावनान. तशें आमची तोंडां ह्या कोविड-19 आसल्यार खस्त अनवर आसल्यार आमची देवा सांगता आसलेली आमची हर एकल्यांची तोंडां लिल्ली फुलां बरी फुलोवन दी. परमोळ आमी दिया, हेरांक बरें प्रसार करया आनी स्तुती गीत गाया. सर्वेस्पराक ताच्या कृत्यां बसत वाकणया. ताच्या नांवाची आमी वडवीक प्रगट करया आनी ताच्या महिमे खातीर आमी सदांच गावया. तर सगळीं मेळोन देवाची स्तुती करया, देवा गार्गां दिवया, देवाची महिमा आमी वाकणया. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಸಮಾಧಾನಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಸಮಾಧಾನಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಓ ಸಮಾಧಾನಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಸಮಾಧಾನಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಓ ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತುನ ಹೋಗಲರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ,
ಎಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. हरी एक वाईट सबसे ज्यादा तुटन पडेली. हरी एकला त्याची स्तुती करून घेऊन अडकळे तुटन पडेली समय जेजू. तुझ्या दैविक नावान मागता असताना तुझी सखत हरी एकला ते वाळी समय जेजू. या पवित्र आत्म्याची सखत वाळवली समय जेजू. आणि सर्व समय जेजू अपस्तालांचेर बरे माचेर देवलेलो तत्व पवित्र मामा सर्वांच्या देवाला तुझी स्तुती करताना देवाने आणि अभिषेक कर समय जेजू. यावेळा गुरेरे कार्याला शतभर करबाला दाखल होता शतभर करबा जीजा 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 जीजा. ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಹೋ ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನ ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, 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 ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Father. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Shila bara 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 bara. Praise you, Lord. Glory and mighty God. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. सर्व मनशा देवाकार गांधी होती सगळी पृथ्वी आणि तातू असले सगळे वस्तू सहित देवाकार गांधी होती. देवाची स्तुती करून म्हणून सर्वेस्पर देवाचे उतार सांगता. तर आम्ही सगळी देवाची स्तुती करताना देवाकार गांधीताना आमचे सगळे संकळी आमचे सगळे बंधड्य तुटून पडतात. सगळे देखून देवाक विश्वास दवर देवाचेर पाथ्यानी दवरून आमी ही स्तुती करया. देवाकार गांधीया थोडे वेळ आमकां मेळचो स्तुती करूंक, पूण बऱ्या तरेन आमी स्तुती करया. सगळे आमी समर्पण करनी एक गेडीभर तुमचे जिवीत तुमचे कुटुंब जे कितें तुमी ह्या वेळार तुमच्या जिवितांत कितें सगळे तुमकां कश्ट आसा जावंक पुरो, अनवर जावंक पुरो, पिडा शिडा आयल्या जावंक पुरो, निराशपण आसा जावंक पुरो, सगळे जेजूक समर्पण करया. देवाक सोर संगती बऱ्याक पडशें करूंक जाता. देखून हर एक संगती आमी भेटोवन दिवया. आमचे म्हणल्यार कांयच ना, आमचे म्हणल्यार आसा पाताक मात्र दुसरें कांय ना. दुसरें कितें आसा तें सगळें आमकां देवान दिल्लें, देवातान आमी जोडिल्लें. देखून देवाक आमी समर्पण करनिव्या. ह्या वेळार हर एक वस्तू ह्या संवसारांत आसच्यो देवान निर्मीत केल्ल्यो, देवान आमकां दिल्ल्यो. देखून सगळ्या वस्तूं खातीर आमकां दिल्ल्या बरें वारें, सर्व रितीचे बरें वारें आमकां दिलां, बरें वातावरण आमकां दिलां. आनी सर्व रितीच्या बरेपणा खातीर आमी देवाक अर्घ दित आसतना आमच्या कुडीचेर एक विश्व देवाची स्तुती करून देवाक अर्घ दिवनी आनी ताची महिमा प्रगट करून दी. अशें मात्र आमी चड आनी चड देवाची स्तुती करतना ताची दैवीक सकत ते गूण करची सकत मनशांचेर देवण येता. कित्याक ताच्या
कुडीक त्याच्या सोर शक्तीन भरलेली त्याची कूड देवाचे उतारे सांगता त्याच्या कुडीत गुण करची सकत बाई सरली आणि हर एकल्यान गुण केले म्हणून जेजूची सकत अजूनही उणे सरली ना ती आनीक सड आणि सडल्या कित्याक जितने संवसारान पाताक सडटा तितली देवाची सकत सडटा मगाच्या भावा आनी भयणी देखून हर एक तुमचे कितें मोठी काळजांत दूख आसा करंदे आसा भेसार आसा कंत आसा हे सगळे जेजूक भेटोवन दिया सगळे भेटोवन दिया कितेंय आसा जाल्यार तें देवाक समर्पण करून दिवया आणि खंडीत ह्या वेळार आमी विशेष तराने गिताद्वारे आमी मागया सर रितीची सुटका आयच्या ह्या मागण्यांत आमकां मेळच्या खातीर बरेपण मेळच्या खातीर मदीक समाधान मेळच्या खातीर काळजांत संतोष मेळच्या खातीर ह्या मागण्यांत अटेंड जाल्ल्याक आमकां कांय तरी कांय देवान दिजत भावार्थान पातयया विश्वासान पातयया तुमच्यो गरजो सगळ्यो समर्पण करून दिवया आणि ह्या वेळार देवाची स्तुती करया देवाक अर्घ दिया देवाची महिमा आमी वाखाणया हालेलुया Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ 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 ಆಘೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ ನನಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ ಆಘೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ ನನಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ worship you Jesus worship you Lord ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ let's all worship the Lord with all our hearts ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ
worship you, Jesus, our King, our Lord, our Master. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆ, worship you Lord. ಕಂಡಲ ಕರಿಯ ಕಟ್ಟಲ ಬರ 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 ಬರ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ, ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ, ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ, ಯೆಹೋವ ರಾಫ ನೀನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. Praise you Lord, worship Jesus. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸು. Praise you Lord. ಕಂಡಲ ಕಂಡ 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 ಕಂಡ. Worship you, worship you, worship you, worship you, worship you Lord, 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 worship you Lord. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸು. ಕುಂದಲ ಕುಂದಲ ಬರ ಬರ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಕಲ ಬರ 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 ಬರ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ತಿಲ ಬರ 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 ಬರ. worship you Lord. ಕೊಲುಗರು ಎಂದಲ್ ರೋಗದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಲ್ಲ ಬರ 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 ಬರ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಕಲ ಬರ 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 ಬರ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಕೊಲುಗರು ಎಂದಲ್ ರೋಗದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಲ್ಲ ಬರ 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 ಬರ. ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ. ಕಲ ಬರ 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 ಬರ. आराधिसुवेनु निन्ना तिला बरोबर एका कुटुंबान मस्त कस तसा भुरगीं सारक्या वाटेन नांत असे एक बापूय मस्त खंत करता बेजार करता असल्या एका बापायची सगळी दूख जेजू थांबयते आसा तिच्या भुरग्यांक जेजू सांगता तुम्ही म्हाका भेटोवन दी ताचे विशयी खंत करिनाकात सरयेक तुमचे मागण्यांत ताका समर्पण करून दिया आनी हांव तांकां सुडका दितलो म्हणटा समी ह्या वेळार जे कोण भाव असं कश्ट जाता आपल्या भुरग्यां खातीर मागणें करता ह्या वेळार तुमी क्लेम करा आनी मागा ह्या वेळार देव तुमच्या भुरग्यांक जेजू सुडका दिते आसा विशेष जावन एकल्याक कठीण जावन मोतीची करांदे आसा मोतीची बेजार एका व्यक्तीक दोस्ती आसा आनी असल्याक मस्त ते पेयीन तांकां काण घेवंक जायना मोती तसली बेजार खंत असल्या एका खंतीन असल्या एका मनशाक जेजू सुडका दिते आसा वेळार मोतीक समाधान मेळटे आसा संतोष मेळटे आसा
विशेष जाऊन एकल्या कठीण तरान हाताच्या बावळ्यांचे सकयल बावळ्यांचे दूख असा लेफ्ट सायडाच्या बावळ्यान दूख असा असल्या का लेफ्ट सायडच्या बावळ्यान दूख असल्या का व्यक्तीक जसं गुण करते ते आपडते असा ह्या वेळार एक कोणाक बहिणीक मस्त युरिन इन्फेक्शन जाल्लें आसा जसं ह्या वेळार त्या व्यक्तीक आपडते आसा सगळे युरिन इन्फेक्शन सगळे गुण करते आसा आपडते आसा ह्या वेळार जेजू आपडते आसा सुटका दिली आसा विशेष जावन एक बहीण मस्त रडता तिच्या कुटुंबात मस्त समस्या आसात म्हणून भुरगीं सांगले आयकनात म्हणून मस्त रडते आसा असल्या का बहिणीक जेजू आपडते आसा सुटका दिते आसा मतीक समाधान दिते आसा देवाची खाकूळ तांणी करपा ह्या वेळार हर एकल्यांक तुमकां मेळटे आसा मुगोच्या भाव आनी भयणी एक घडीभर परत त्या अनॉइंटिंगाक तुमी भितर सरा एक घडीभर देवाची सकत तुमी आपणाया तुमकां आपडता तुमकां घूण करता ह्या वेळार पुऱ्या रेखा शदर खरं बरं रखल बरं शंदर ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ 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 ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ एकल्याचे दिल्ले पैसे पाठी मेळनात जायते पैसे दिल्ले आसात भायर ते पाठी मेळनात एक बहीण ह्या खातीर मागते आसा आनी तांचे पैसे ह्या येवच्या म्हयन्या भितर नोव्हेंबराच्या एंडा भितर ते पाठी मेळटात जेजू तांकां मोठी गजवाट दिता तुमी मागा तांचे खातीर जी कोण तुमकां पयशे दिवंक आसात त्या मनशां खातीर मागा तांकां प्रॉस्परिटी मेळच्या खातीर समृद्धी मेळच्या खातीर तांकां खंय थावन तरी कुमक मेळच्या खातीर मागा आनी ते खंडीत तुमकां हांडितले ह्या वेळार हर एक संगती देवान तुमच्या मागण्यान तुमी देवाक कळया तुमच्यो गरजो सगळ्यो देवाक कळया पूरा रख शंदर करबल रकल कोणी एकले 4 व्हीलर गाडी जायची म्हणून मागते आसा तांकां आनी असल्या एका कुटुंबाक जेजू 4 व्हीलर गाडी बेगीच फावो करता ती गाडी तांकां फावो करता पुऱ्या रका शंदर करबल रेखांतर शंदर करबल दगा दगा शंदर पुरे बरे शंदर करबल रेखांतर शंदर शंदर करबल रखल पुरे दगा शंदर करबल जी शंदर शंदर करबल रखंतर शंदर करबल रेकर दगा दगा शंदर रेखांतर शंदर शंदर ताळ्याचे प्रॉब्लेम असले एकल्या व्यक्तीक जसं गुण करते सापडते असं ताळ्याचे प्रॉब्लेम असले कोणी असं जाल्यार तुम्ही मागा वेळार क्लेम करून मागा तुमकां तो गुण जाता ताळ्याचे समस्या गुण जाता त्या वेळार जिजू आपडते आसा उऱ्या रका शंदर बरें करबल रोखल ते दाळ ताप येवचो ते दाळ सिकनेस वाडचे खंयचे म्हणून नाका खंयचे टेस्टा गेल्यार खंयचोय रिपोर्ट
रिपोर्ट येना सगळो रिपोर्ट नॉर्मल येता आनी घडये घडये पिडा सुखाना घरांत असल्या एका कुटुंबांत पिडयता सुडख दिता जेजू ते सगळे घर जेजू आमोलीक रक्तान निथळ करते आसा पवित्र करते आसा आनी सगळ्या पिडेचे लक्षणां तुमकां खंयच्याय त्या कॉज जावी खंयच्याय रितीन ती आयला जावं पुरो ती सगळे वेळा जेजू हांड उडयता ह्या वेळार सुडख दिते आसा गुरा रका शंदर बर खरबलो रकाला बर द माइटी गॉड anoint us with your fire Lord Jesus thank you Father thank you गुरा रका शंदर करबलो रुखल गुरा रका शंदर करबलो रका Jesus thank you Father thank you Jesus thank you Lord praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship you Lord Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus praise the Lord thank you Jesus mighty God hallelujah worship you Lord thank you Father thank you Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 praise the Lord थोडा वेळ देवाच्या उतार आमी नियाल करया आज आमकां प्रत्येक जावन देवाचे उतार आमकां सांगता संसाराचो अधिपती कोण संसाराचो अधिपती मस्त जाणांक आमी विचारल्यार संसाराचो अधिपती कोण म्हळ्यार सारकी झाप कोणी दिनात पूण आज आमी समजून काण घेया संसाराचो अधिपती कोण गी म्हणून आनी इसाया प्रवादीचें पुस्तक तुमी 14वो अध्याय वाचल्यार इसाया चॅप्टर 14 थंय वाचल्यार सर्वेस्पर देवाचें उतर ह्या संसाराच्या अधिपती विशयी सांगता संसाराचो अधिपती कितें आसा कालेंबूर आसा ह्या संसाराचे अधिपती ते म्हणून देखून हांव थोडीं उतरां 16 आनी 17 मात्र हांव वाचतां इसाया प्रवादीचें पुस्तक 16 आनी 14वो अध्याय 16 आनी 17 वाक्यां इसाया 14 वर्स 16 to 17 तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली तुका जीव सोडून पळयतली आणि चिंतली संसार हालयल्लो तो आणि राज्यां सगळी थरथरावन केल्लो तो मनीस वस्तू गी संसाराची दसवाड केल्ली शहरांचो पुरो नाश केल्लो आणि बंदिवानांक सुटका दिवंक आणि बंदिवानांक सुटका दिवंक ना केल्ली आणस गी त्याची गत केली जाल्ली पळया सर्गींच्या राजांत देवाच्या वैभवांत उंचल्या स्थानार आसलो तो पूण त्या 14व्या अध्यायान तुम्ही वाचल्यार तो देवाच्या लागीं आसलो देवाची स्तुती करतालो देवाक अर्गां दितालो आनी सगळे संसाराचे सगळे अधिपती म्हणले बरी तो सर्गींच्या राजांत देवाच्या संगतात आसलो आनी व्हड ताची स्तुती आसली देवाक पूण देवाच्या सिंहासनाच्या लागींत आसलो आणि तो हंकारान भरलो गर्वान भरलो आणि तो थंय 14व्या अध्यायान तुम्ही वाचल्यार म्हण सांगता तो हांव देवा बरी जाता देवाचो स्नान हांव घेतलो म्हणटा हंकारान म्हणटा गर्वान भरता पूण देव सर्वेस्पर देव ताका दुस्पटायता आणि हाचे मुखलें वाक्य तुम्ही वाचल्यार उगडपणाचो ग्रंथ तुम्ही वाचल्यार 12वो अध्याय रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9 to 12 9 to 12 वाक्या खंय तावन तो सकला पडलो खंय जालें म्हणाचे विवरण उगडपणाच्या ग्रंथांत जुवांक दिल्ल्या उगडपणाद्वारे हे आमकां आयकूंक मेळटा वाचूंक मेळटा उगडपणाचो ग्रंथ 12वो अध्याय 9 to 12 वाक्या त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणतात त्या आणि सगळ्या संसाराक आडवाटेन ओडता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ताका भायर उडयलो आणि त्याच्या दुतांक भूमीक शेवटिले तेद्वा सरकार वडी एक व्हडलो थाळो एक हांवें आयकलो आतां जाल्यार थारान आयले देवाची पदवी आणि राजवडगी आणि त्याच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापित जालो जेजूचो अधिकार स्थापित जालो सर्गींच्या राजांत ताका सकला गेलो संवसाराक गेलो आनी हाचे वयल्यार झूज मांडले सामुएल आनी ताच्या पौचेन व्हडलें झूज आनी सामुएलान झूज मांडून त्या सैतानाक म्हळ्यार लुसिफेराक ह्या देवसारी ह्या महान सर्पाक ज्या सामुएलान ताच्या पौसीन ताका सलवयले आनी तो जाग्यार तावन तांकां सकला घाले आनी संवसाराक पडले आनी ते दीस तावन संवसाराचो अधिपती तो देवसार जालो कारण आमच्या भावा विरोध आमच्या बहिणी विरोध फिर्याद सांगतेल्याक म्हणजे दीस रात म्हणले बरी तांचेर देवाच्या समोर सूख म्हणतेल्याचेर कान ताका धरणीक शेवटिलो
शेळयेच्या रक्तावर शेळयेच्या रक्तावरवी आणि आपणे प्रगट आणि केलेल्या प्रगट संदेशाक केल्ल्या संदेशाक साक्ष देऊन साक्ष दिवन ताणी ताचेर जैत वेला तांणी तांचेर जैत वेला कित्याक? देवाच्या सुवार्ता वरवीं जेजूच्या अमलीक रक्तान तांचे वयर तांणी जैत वेला कित्याक कित्याक? आपल्यास जीवाची ताणी पर्वा आपल्या केली ना. जीवाची तांणी पर्वा करूना देवदूतांनी जावं दी सामीन गेली जावं दी या कोणे ताचे विरुद्ध झूज म्हणटना जावं दी या संवसारांत देवाची सुवार्ता परगट करतले आज जायते संत भक्त आमी हर एका दिसा आमी आमच्या पिरगेजेन मीस भेटयतना एक एकल्याचे आमी स्मरण करता हर एक संत भक्त जावं दी आतांच्या काळाचे जायते जण सुवार्ता परगट करतले आपले जीव सहित रिस्केर घालून देवाची सुवार्ता परगट करतात मोर रोंगले गुंतानी पाटी आणि केल्या ना. मोरांक सहित तांणी पाटी केल्या ना. पाटींग केला ना ते तयार झाले मोरनाक जाल्यार संतोष पावा तुम्ही आकाशात संतोष पावा तुम्ही आकाशानो आणि आकाशी आकाशी जियेतेल्या जियेतेल्या तुम्ही निवास्यानो पूण पूण धिक्कार धिक्कार तुमका पृथ्वी आणि दर्या कित्याक सैतान तुमचे तुमचे देवोन आयला आज संवसारांत तुम्ही पळयतात कितें पुरा संवसार भारत देश जावं दी या खंयचे दुसरे राष्ट्रां जावं दी कशें पुरा चलता सगळे कशी पुरा राजवटकी चलताय सगळें तुमच्या मुखार आसा हांवें ह्या विशयेन कांयच सांगचें म्हणून ना देखून हे सगळें आज कोणा वरवीं चलता देवाचें उतर सांगता जी कोण देवाचीं आसात जी कोण देवा सरसीन आसात जी कोण देवाच्या उतरा खाल जातात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक फुडें सरतात आनी देवाची खुमप मागतात तांकां हो सैतान कांयच करूंक शकना किर्तनाचो ग्रंथ सांगता 91 chapter 91 verse 14 to 15 किर्तनाचो ग्रंथ Psalms 91 14 to 15 सांगता तो म्हजो मोग करता देखून सर्वेस्पोर देवत सांगता तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो ताका सर वायटांतल्या अवघडांतल्या अनुमारांतल्या पिडेशेंतल्या निवारतलो म्हजे नांव तो वळखता देखून म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारता तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता हांव ताका जाप दितलो आकांतांत हांव ताचे सांगत लागीं आसतलो आकांतांती तुमचे सांगता आमचे सांगता तो आसतलो ताका निवारता आनी ताका सन्मान ताका निवारतलो आनी ताका हांव सन्मान करतलो म्हणटा देखून मगच्या भाव आनी भयणी आमी भियोवचे नाका सैतानाक ह्या देवसाराक आनी खंयच्याच विशयांत आमकां तो आड घालूंक शकना कित्याक आमकां देवाचें रक्षण आसा जी कोण देवाचेर फाती येतात देवाचेर विश्वास दवरतात आनी जेजू सोडवणदार म्हणून आपले स्विकार करतात तांकां कसलेच असल्याची भिरांत आसची ना कित्याक सर्वेस्पोर देवूच तांकां राखता आनी सांबाळटा जुवांचें पयलें पत्र सांगता 5 अध्याय 19 वाक्या 1 John chapter 5 verse 19 सगळो संवसारात सैतानाचे पदवेकाल आसा सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी सगळो संवसारात सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हणून आमी देवाची म्हणून जाणा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळो संवसारात सैतानाच्या पदवेकाल आसा तरी आमी देवाची म्हणून आमी जाणा देखून आमी देवाची जाल्यार ह्या संवसाराचे जैत व्हरूंक शकतल्या सैतानाचेर जैत व्हरूंक शकतल्या खोट्या सत्यांचेर जैत व्हरूंक शकतल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोहानचो वांजेल सांगता 8 अध्याय 40 आनी 4 वाक्या जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 जायते आज खोटेपणान जियेतात वायटान जियेतात आनी खाली मुखार मात्र आमी एक भक्तीपण आदारले बरी करून फाटल्यान दुसरीच संगती आमी करता जाल्यार तसल्यांक जेजू कितें सांगता पळया देवसाराची पिळगी देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायचे अपेक्षेप्रमाणे तुमच्या बापायचे अपेक्षेप्रमाणे सोलोंक तुमकां कशी बापूय कोण जोर खोटेपण जियेता वायटान जियेता फातकांत जियेता ताचे तोंड भायर येना ताचे काळीज धरून करता तो संवसाराचो अधिपती म्हळ्यार तो बापूय म्हळ्यार सैतान ताची पिळगी जावन आमी ताच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे सैतानाच्या अपेक्षा प्रमाणे मात्र आमी सोलोंक मुखार सरता म्हणटा तुमची कशी तो एक खुनिगार तो केदींच स्वताच्या पक्षाक ना ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना तो फोट उलयतना आपल्या सैमा प्रकार सत उलयता कित्याक तो फोटखिरो फोटीचो बापूय फोट सत करूंक 120 पटी एक फोट मारल्यार फोट सत करी येत गय तशें
कितले पटी आमी सत करूंक पळयता, कितले पटी फोटाली सत करूंक पळयता, पूण हे देवाचें काम न्ही. हे सोरू वायटाच्यो शक्त्यो आमकां रेवड घालनासल्यार असलीं कामां आमी करता. हाचेतान भायर येवंक मस्त कश्ट मारतात. कितल्या जाणांक वायट संवय आसात, हाचेतान भायर येवंक बारीक कश्ट मारतात. आमी कितल्या मस्त जाणांक हांगा आस्रो दिता, जाल्यार खोट्या संवयांत आसल्यांक तांकां सुटका मेळची जाल्यार कितले कश्ट आसात, कितले ताचे खातीर वावर करचे पडटा, कितें तांकां क्लासी दिवचे पडटात. पूण मगाच्या भावांनी जायतीं उणी त्या संवयेंतल्यान भायर येतात, पूण जायतीं ह्या संवयेंत पिड्ड्यार जातात. कित्याक तांचे ते आसलेली ती कोटी सगत तांकां भाचवेच्या जिविताक व्हरून पावयना, भागार सासणीक ख्यास्तीक व्हरून पावयता म्हणटा. देखून जुवांचो वांजेल 8वो अध्याय 30 आनी 3 वाक्यां, जॉन चॅप्टर 8 वर्स 33 अशें आमकां सांगता. ताणी ताका जाप दिली, तांणी ताका जाप दिली. आमी अब्राहमाचे संततेचे. 8:33 जॉन 8:33 आमी अब्राहमाचे संततेचे, कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना. केन्नाच आमी गुलाम जाल्ले ना म्हूण सांगतात ते फरीसी शास्त्री पुरा. तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटा? तर आमकां सुटका मेळटली म्हणून तूं कशें म्हणटाय? सुटका मेळटली कशें म्हणटाय? जेजूक तूं सवाल करता ते म्हळ्यार तांकां तांच्या त्या खोटेपणांतल्यान भायर येवंक नाका आसलें. तांकां तांचोच संवसार तेच करेक्ट म्हूण चिंतात. कोण पळय सवाय बुदवंतात ते करेक्ट म्हूण चिंतात. तांणी केल्लें करेक्ट, तांची चूक ते वळखून घेवंक तयार नात. असल्यो संगती सैतानांतल्यान येता, देवाताव न्हय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. देखून जुवांचो वांजेल 2 अध्याय 5वें वाक्यान सांगता. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, साकरांक सांगलें, जेजूच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा. जेजू कितें सांगता तें आमकां करूंक ऑर्डर आसा पवित्र पुस्तकान. कोणी सांगलें आमी आयकोवचें नाका, पूण जेजू कितें सांगता. जर कोणी आमकां डायरेक्शन दिता या बऱ्यापणाक सांगता जाल्यार तेय आमी देवाच्या उतरा प्रकार आसा की नांगी म्हणून ताचें व्हॅल्यू करून पळोवचें बारीक गरजेचें. देखून आमी समजून काणगेचे आमकां देवाच्या उतरां कळीत आसल्यार मात्र मगाच्या भावानी भयणी हाचेतान पुरा भायर येवंक जाता. जर देवाचें उतर आमकां कळीत ना, पवित्र पुस्तक आमी चड वाचिना, या ताचे आमी प्रॅक्टीस करना, ताचे एक आमी स्पंदन करना त्या देवाच्या उतराक, तर ह्यो संगती आमकां कळीत जावच्यो जाल्यार कश्यो मस्त कश्टांचे मगाच्या भावानी भयणी. देखून कीर्तन असो ग्रंथ सांगता 1 अध्याय 1 आनी 2 वाक्यां, Psalms chapter 1 verse 1 and 2. जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे कोण कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पथक्यांची वाट धरिना, पथकाची वाट धरिना, आणि अधर्म्या सांगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतुष्टा, आणि दीस आणि रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता. तो बागी पळया. हांवें सांगलें तुमकां देवाचें उतर आमी मस्तपटी स टायम दिना देवाचें उतर वाचूंक. जीवन आमच्या भुरग्यांक आमी देवाचें उतर वाचूंक आमी इल्ले प्रोत्साह दिना. तांकां खंयचे कोचिंग क्लास घे, ती क्लास घे, कराटे क्लास घे, त्या पुरो क्लासीक आमी घालता. पूण देवाच्या उतराच्या क्लासीन आमी ताका घालना. घरांत आमी किल्लेशें देवाचें उतर वाचूंक दिवये. तांच्या जिवितांत फुडें वचून ते देवाचें उतर काम करता. तांणी खंयच्या वायटा पडटना तांकां त्या वायटांतल्यान भायर हाडटा. ह्या खंयच्याय वायट संवयांक पडटना तांचे तांणी वाचलेलें देवाचें उतर तांचें तें काम करता, तांकां तो सुटका दिता. देखून जो मनीस खोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, पथकांची वाट धरिना, आणि अधर्म्या सांगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतुष्टा. म्हळ्यार बायबल वाचून कोण संतुष्टा आणि दीस रात म्हणले बरी त्या बायबलाचें कोण ध्यान करता, तो मनीस बागी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी भागी जायचे जाल्यार, भाग्यवंतपण जिये जाल्यार आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय आणि त्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय. आज तुमी मिसा गेल्या जाल्यार आज मिसाचें पयलें वाचप खंयचें सांगतात. एफेसकारांचें पत्र 6 अध्याय थंय 10 ते 18 वाक्य आयचें वाचप जावन आसा. आनी हार्मर ऑफ गॉड म्हळ्यार देवाचे रक्षक कवच आमी ह्या संवसारांत नेसजे. ह्या झुजांत आमचे आत्मीक झूज मोगाच्या भावान भयणी, हें झूज जल्मांतल्यान सुरू जाता, मरता पूण सरासता हें झूज. देखून आज एक दीस आमी वायटा बरोबर झुजून फाल्यां निकाले जाता ना. आमचें झूज निरंतरी मोगाच्या भावान भयणी. जेजूचें जिवीत तुमी पळयल्यार पवित्र पुस्तकांत तो जल्मांतावन ताच्या मरणा खुर्सा पर्यंत त्या झूज मांडले ताणें, आनी सैतानाचेर जाणें जैत वेलें, सैतानाक चलविलो, त्या खुर्साच्या मुळांत ताका घालो, आनी
कोट ताका बंद केलं म्हणटा पवित्र पुस्तक. 1000 वर्सां खातीर ताका बंदीवान केलो म्हणटा. संकलींनी ताका बांदून घालें आनी पाताळान शेवटिलो म्हणटा. तर जेजूची सकत पळया. आज आमकां तित्त सकत दिले. ह्या संवसारांत आमी जैत वर्च्या खातीर देखून एफेसकाराचें पत्र आमी वाचल्यार ते 14वें वाक्य वाचया. chapter 6 Ephesians chapter 6 verse 14 आमकां पाठी सरण असताना तुम्ही दृढ रावची गरज. पाठी सरण असताना तुम्ही दृढ रावची गरज. देवाचें उतर वाचूंक जावं दी, मागणें करूंक जावं दी, आराधन करूंक जावं दी, या तुमचे पर्सनल प्रेयर करूंक जावं दी. तुम्ही पाठी सरण असताना दृढ रावाचे, एक कमिटमेंट करीचे. काल एक रातचो एक तेर्स केल्यार पावता म्हूण सांगतात जाल्यार खंडीत आमी दुसऱ्याच वाटेन आसा म्हणून तितले आमच्या मागण्या ह्या संवसारान आजकाल पावना. मगच्या पावानी पयलीं आदली पावतालें जावंक पुरो आदलीची गजाली तशीच आसा, आतांची गजाली तशीच आसा. आदलें इतलें खोटेपण संवसारान नातलें. तांचे मागणे काय आयकलां पुरो पावताले म्हूण चिंतले आसतले. पूण आज आमकां हे मागणे पावना. काल एक रातचो एक तेर्स पेटयल्यार पावना. मगच्या भवानी बहिणी आमी मागण्यान मुखार जे जाता तितलें पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी मिसाचें बलिदान जावं दी, आराधन जावं दी, जाता तितलें आमी थोडो वेळ तरी देवाच्या उतरापकार करसूंक आनी पर्सनल प्रेयर वैयक्तीक मागणी आमी करूंक फुडें सरेचे. ते जाला मात्र मागीर मुखार सांगता पळया तुम्ही दृढ रावची गरज. पयले तुम्ही स्थिर रावा, तुम्ही दृढ रावा. सत जावं तुमचो कमर बांद. सत जावं दी तुमचे कमर बांद. आनी एक मिलिटरीक जॉईन जाता जाल्यार एक मनीस ताका ती ड्रेस दितात झुजाक वता आसतना. आनी त्याने झुजाचे कवच घालनासतना तो झगड्याक बॉर्डरार वचना. खंयच्या दुसऱ्या मिलिटरी विरोध तो ताचे झुजाचे कवच घाल्या शिवाय वचना. आमी ह्या संवसारांत झुजांत भायर सरले. आमी जल्मातावन हें झुज आमकां झुजूंक आसा. देखून रक्षा कवाची सत जावं दी. सतत आमी उलया. ते जाला ते सत आसल्यार आमी सत उलयता जाल्यार आमच्या पेंगटाक एक कमर बांद म्हळ्यार पाट्टो या बेल्ट बांदले बरी जाता. आणि नीत जावं तुमचे नीत जावं दी तुमच्या अर्द्या कवाचे बुलेट प्रूफ जॅकेट. नीत आमची आमकां नीत आमचे ते असल्यार नीती खातीर आमी झुजता जाल्यार अर्द्याचे एक कवच आमी न्हेसले बरी. आनी मुखार समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक आसा उर्बास. तुमच्या पायाचे मोचे, तुमच्या पायाचे मोचे जावं दी. मिलिटरीचे शूज पळयल्यार की ते कितले घट कितले स्ट्रॉंग असतात गुत्ता की भितरल्यान तितले स्मूथी असतात. देखून असले घट तुम्ही शूज घालीचे जाल्यार सुवार्ता परगट करूंक, देवाक साक्ष दिवंक आनी देवाचें उतर वसूंक, हेरां खातीर मागोंक तुमकां एक उर्बा आसाचे. ती उर्बा असल्यार तुमकां त्या पांयाचे मोचे मेळिल्ले बरीत. दुसरें सदांच भावार्थाची ढाळ घे. भावार्थाची ढाळ घेया. तुमची ढाळ म्हळ्यार शिल्ड. भावार्थ तुमचो जावं दी. भिरंकूळ भावार्थ जायचे मगच्या भावानी आतांच्या काळार इल्लोसो भावार्थ जाल्यार पावना. जेजू सांगता सासवा तितलो भावार्थ असल्यार पुरो म्हणून तितलोय भावार्थ आमच्या कडेन ना न्ही. देवाचें उतर सांगता एक तूं तिच्या रुखार तुका तूं हुमटून काडून दर्यान तुसून पड म्हळ्यार तें तुजें उतर आयकतलें म्हणटा. आनी जें कितें पर्वत तूं दोंगराक तुवें फरमायल्यार भावार्थान तुवें फरमायल्यार तो थंय तसो स्थान सोदून वेता म्हणटा. आमी कितलोय भावार्थ आमकां सायकल सयत रावोंक जायना तर कितलो भावार्थ आमचो, कसलो भावार्थ. आज देखून आमचो भावार्थ सडयचे. भावार्थ असल्यार आमकां शिल्ड असले बरी आनी दुस्मानाचे उज्या बाले आमी पालवंक शकतले म्हणटा पवित्र पुस्तक. उज्या बाले आमी पालवंक शकतले. हांव तवळ नसत्या दुस्मानाच्या उज्या बाले पालवंक तुमी शकतले. पालवंक तुमी शकतल्यात. देखून बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण. बाचावेचे देणे आमचे बाचावेचे देण्यांत जेजू क्रिस्त तुमचे शिरस्त्राण हेल्मेट जावं दी. जेजू क्रिस्त बाचावेचे देणे दुसरे खंयचे न्ही. एकच एक देणे ते नांव जावन आसा जेजू तुमचे शिरस्त्राण जावं दी, हेल्मेट जावं दी. पवित्र आत्मो दिता ते देणे. पवित्र आत्मो दिता ते देणे म्हणजे देवाचे उतर जावं दी. तुमची तलवार तुमची सालवार झुजाक तुमकां रेडी करता पळय सरेस्पर देव. कशें रेडी करता. ही सगळी हातारां आमी असल्यार मात्र आमी झुजाक दिवयेत मगच्या भावानी बहिणी. आनी मागीर तुम्ही सदांच मागणे करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा. देवाची कुमक सदांच. काल एक तेर्स भेटयल्यार पावना. मागणें सकाळींचे उठोवन 1 घंटो तरी मागण्यान करसीचे. तें केदाळा 9 वरार उठोवन न्ही. मागण्याचो वेळ सकाळी 4 तावन 5 या 5 तावन 6 तावन 7 ते निमाणे ते 7
ताचे प्रतिनिधन पडटा जाल्यार सूर्य उदेवच्या पयलें ताणें उठचें म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. सूर्य उदेवच्या पयलें ताणें मांद्रेर थावन उठचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. मागीर आमी निधन पडटा जाल्यार कितेंच फायदो ना मगोच्या भावा आनी भयणी. देखून आमचें टायम टेबल करायचें आमच्या जिवितांत बेश्टेंत कोणी सकट जियेतात म्हणून आमी तशेंत जियेल्यार कांय फायदो ना. ताका टायम टेबल करीचें देवाच्या उतरा प्रकार. सकाळीं उठोन मागणें करूंक बारीक खुशी आनी तें मागणें करतना खंडीत जावन देव आमकां स्पंदन करता, आमच्या गरजांनी उदारपणी पावता मगोच्या भावा आनी भयणी. देखून उत्पत्ती ग्रंथ आमकां सांगता जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 1 to 5. उत्पत्ती ग्रंथ 3 अध्याय पयले वाक्यातून 5वें वाक्य म्हणसर सर्वेस्परा देवान सर्वेस्पोर देवान रचल्या सर सोर मन जाती प्रास पहिले सरप बहु हुशार स्वरूप भारी हुशार स्वरूप. ताणे स्त्रियेक विचारले आणि ताणे स्त्रियेक विचारलें एदेनाच्या त्या गार्डनांत एडेन गार्डनांत ताणें विचारलें स्त्रियेक बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणून देवान तुमकां खरेंच सांगलां. खरेंच सांगलां की खरेंच पळया उतर कशें सिरखावन घालूंक सैतान कहली पुरा कुतंत्र करता पळया. एक सांपडावन घालूंक कित्याक स्त्री इल्ली अस्कत म्हूण ताका कळीत आसलें. देखून स्त्रियेक पयलें तो दोसूंक येता, टेम्पटेशन घालूंक येता स्त्रियेक. आनी तो म्हणटा सर्पाक जाप दिली. सर्पाक जाप दिली स्त्रियेन बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत. बागेंतल्या रुखांतली त्या गार्डनांतली हर एक फळां आमी खावयेत. पूण बागेच्या मोदेगात आसा त्या रुखाच्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुम्ही खावंक नजो. मात्र नाही ती आपडूंक लेगून नजो. तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें सर्पान स्त्रियेक म्हळें ना तुमी मरची नात. देव हें जाणा जेन्ना तुमी तें फळ खातल्यात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जाल्यात. हें सत खंडीत देवा सारखे तुम्ही जातल्यात ही मात्र सूख. देवा सारखे जातल्या ती मात्र सूख. पूण तुमच्यो मोती उगडाप्यो जातल्यो, तुमचे दोळे उक्ते जातले. पाताक आनी कितें म्हणून आनी बरें कितें म्हणून तुमी समजतल्यात. न्ही जावन हे करेक्ट जेन्ना तुमी कित्याक डिसोबे जाली देवाच्या उतराक. देवान सांगलेलें तांणी मानून घेवना, ताचे विरोध ती केली एकल्यान. टेम्पटेशन आज आमकां आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवजनांक आमच्या सगळ्या खासदारी जिवितांत जावं दी हर एकल्याक टेम्पटेशन आसा. हायेस्ट टेम्पटेशन कित्याक म्हळ्यार आतां एक ल्हानसो कुडको सैतानान दिला आनी तातूंत जायते टेम्पटेशन सैतान घालती आसा आनी ताका एक सिमटी दिल्या. आनी हे मोबायला दोरी आज कितलीशीं भुरगीं आमकां एक कावन्सिलिंगाक मेळचे परिस्थिती पळयल्यार युवजनाची कितल्या भिरंकळू वायटाक येतात. काल युवजन मात्र न्ही प्रायवंत 80 वर्सांची 80 वर्सांची प्रायवंत सगळं असल्या फातकाक पडटात. आनी पोर एकलो म्हणटा ह्या फातकांतल्यान म्हाका भायर मागा ब्रदर म्हणून. आनी असले पुरो संगती जायते ह्या खोटेपणांत येतात. आनी सगळे कशें पळया स्त्रियेक दसलें एवेक दसलें तिणें ताणें येवन आनी सगळे सत कितें आसलें सांगलें. कित्याक जेन्ना ताचे दोळे उक्ते जाले आनी पाताक कितें म्हणून संवसाराक आयलें. पाताक हाचे वरवीं संवसाराक आयलें. तेदोळ मुसर संवसारांत खंयचेच देवान रचलें सगळें बरें आसलें. कांटे कुंटे नातले, फातर नातले, बरें सगळें देवान रचलें. पूण तें पवित्र पुस्तक सांगता ह्या फातकाचो प्रभाव जावन भुमींत कांटे खुंटे उत्पन्न जाले, फातर उत्पन्न जाले. ह्या फातकाचो परिणाम मगोच्या भावा आनी भयणी इतलो भिरंकूळ जालो की संवसारांत एका स्त्रियेच्या पातका वरवीं आनी खंडीत जावन ताका दादल्याची ओप्पिगे आसा. दादल्यांनी ताका समाधान दिल्या. स्त्रियेक मात्र दुस जाल्यार पावना, दादल्यांची ओप्पिगे आसा. आनी दादल्यांनी तें सांगयतालें देवान आमकां खंय नाका म्हूण सांगलें तें कांय नाका खाण उडय म्हणून सांगयतालें आदावाक. पूण ताणें बरेंकन केलें. देखून ह्यो सर संगती आमी आज कोणाकी पातका खातीर एकल्या कारण करूंक जायना. कित्याक हे पाताक जाय जाल्यार थंय दोगांची ओप्पिगे आसा जे. प्रेज द लॉर्ड. उत्पत्ती ग्रंथ 4 अध्याय 8वें वाक्य सांगता. जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 8 अशें आमकां सांगता. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें आमी भायर शेताक या घुसपट गोंदळ करता पळय कायन आबेलाक. कित्याक आबेलाची कानीक देवाक मेसवल्ली आनी कायनाची कानीक देवाक मेसवनातली. काल एक मस्त्राचें पाताक सैतान ताचे भितर रिकता आनी ताका आबेलाक तो भायर व्हरता पळय शेताक व्हरता. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो
आणि ताका कायनान जिवेशी आपल्या मारलो. भावाक आबेलाक धरलो आणि ताका जिवेशी जिवेशी मारलो ताका सोडूना. पहिले मर्डर संसारान पहिली खून कायनान आपल्या भावाची आबेलाची केली. देखून इफाता कशे रिगले पळया कायनाच्या जिवितान. बगर खाली एक मोसराचे भींग सैतानान त्याच्या मोतीन ओंपले. आपलो भाव देवाक मेसवलो आणि हांव मेसवो ना म्हणून देव सांगता कित्याक तुवें बरें काम केल्लोय जाल्यार तुय म्हाका मेसवताय न्ही, पूण आमकां बरीं कामां करूंक नाका, आमकां मोसर पावोंक जाय. आमच्या आज पळया क्रिस्तांवांची गत पळया. म्हाका कळल्या प्रकार क्रिस्तांवांत आसलो इतलो मोसर खंयच्याय धर्मांत ना गी म्हणून दिसता म्हाका. देखून आज आमी समजून काणगेच्या खंय तावन येता. कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 5वो अध्याय 4 आणि 5 वाक्या. Psalms chapter 5 verse 4 and 5. कित्याक वाईटाचो मोग करतलो देव तूं न्ही. वाईटाचो मोग करतलो देव तो न्ही. फातकाचो मोग करतलो देव तो न्ही. खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो. खोट्या मनशांक देवा लागीं ना आसरो. कोणाक खोटे मनीस देवा लागीं ना आसरो तांकां. गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्या मुखार रावूंक सकाना. गर्विश्ट मनीस देवाच्या दोळ्या मुखार रावूंक सकनात. दुराचारांचो तूं द्वेष करता. दुराचारांचो तूं द्वेष करताय. हे पुरा देवा मुखार रावूंक सकना. एक देवान झुज म्हणचे ह्या सैताना विरोध. आणि आज म्हाका आनी तुका त्या झुजाक देव आपयता आणि आमकां सांगात तोच दिता देव. कित्याक हांव तुमच्या मुखल्यान वेतलो म्हणटा आणि तुमच्या झुजांत हांव तुमकां जैत दितलो म्हणटा. देखून आमी देवाक मुखार घालीचे. आमच्या मुखार घालून आमी चलचे. आमकांत धैर्य आसा, आमकांत बळ आसा, आमकांत काल आमची इल्ली स्पिरिच्युअलिटी आसा म्हणून देवाक खंय सोडून आमी वचचे न्ही. हर एक संगती आमी देवाक मुखार घालून वचचे. हर एक आमी खंयचेंय काम करतना देवा कडेन मागोवंक वचचे. हर एक तूं घर भायर जे मॅट काडटना देवा कडेन मागोवन भायर सरचे. देखून देवाक मुखार घालून वचय जाल्यार खंडीत तुका देव तुमकां समेस्तांक सुटका दितलो म्हणून सांगता. देखून रोमाकाराचें पत्र सांगता 12 अध्याय 20 आणि 1 वाक्या. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 21. वाईटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका. ह्या वायटान ह्या सैतानान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात, दिनाकात बिलकुल वायटाक तुमचे वयर जैत व्हरूंक दिनाकात. ते पयस करा म्हणटा पवित्र पुस्तक. पगार बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरा. बरें करूंक प्रयत्न करया. हर एक संगती देवात हांव येतात. बऱ्यो संगती ते देवातय आमी आसा जाल्यार ती खुरपेची जर देवाची खाकोळ आमचे थंय वाळटना आमी संवसारांत बरें करूंक शकता. कोणाचे वयर मोसर पावोंक जायना आमकां. कित्याक देवाचें उतर सांगता एक मनीस औचित्य एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून ताच्या ग्रेस्तकायेसून तूं कांय चिंती नाका, तूं कांय खंत करिनाका. कित्याक ताची ग्रेस्तकाय ताका शाश्वत जावन उरची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून ग्रेस्त काय पाड नाही मगच्या भावा आणि बहिणी. आमकां ग्रेस्त जावन देवान रचला. ती ग्रेस्त काय आमी जोडीचेत पूण आमकां मेळिल्ली ग्रेस्त काय बऱ्याक उपयोग करचे. वायटाक यूज करूंक नजो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. कीर्तनाचो ग्रंथ 12 अध्याय 2 आणि 2 ते 4 वाक्या. Psalms chapter 12 verse 2 to 4. एकामेकाक ते फोट मारतात. एकामेकाक ते फोट मारतात. सुळसुळीत वंठांनी आणि कपटी काळजांनी ते उलयतात. सुळसुळीत वोंट आणि बडाय करपी जीभ. सुळसुळे वोंट आणि बडाय करची जीभ. सर्वेस्पोर कापून उडो. सर्वेस्पोर देवती खाथरन उड म्हणटा. सुळसुळीत जीभ आणि फडकिरे वोंट सर्वेस्पोर देव खाथरन उड म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. ते म्हणतात आमच्या जिभेवरवी आम्ही बळवंत. आमचे वोंट ते आमचेच. कोण तर आमचो धनी म्हणून देवाकत विरोध उलयतात पळया. होय देखून असल्यांक देव फाडाव करता. देव सगळे हे नाच करून उडयता. देखून आमकां निमाणे आमी देवाचे उतर वाचया. जॉन 17:17. जॉनचो वंजील 17 अध्याय 17 वाक्या. जॉन 17:17 आमकां अशें सांगता. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. स्वता वरवीं म्हळ्यार देवाच्या उतरा वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. म्हळ्यार देवाचें उतर वाचल्यार आमी ह्या संवसारांत पवित्र जाता. देखून देवाचें उतर चड आनी चड आमच्या जिवितांत आमी वाचीचे. खंय एक काल एक आयची सुवार्ता काणी राती एक पॅराग्राफ वाचल्यार ते खंय पावता मगच्या भावानी बहिणी. सगळो बायबल तुम्ही केदाळ वाचून काडचो. सगळो बायबल आमच्या सुवार्थेन सगळो बायबल मेळना. ते खाली आमचे दिसाचे दिसपरते सुवार्थेचे कितें आसतात आमच्या मिसावळ्या आसता ती मात्र सुवार्था थंय आसता. उरलो इतले बायबल आसा केदाळ आमी वाचून काडचो.
केदळामा वाचून कर देखून तितल्यार तुम्ही भरोसन रावा नाकात मोगाच्या भावा आनी बहिणी देवाचे उतर चड आनी चड वाचूंक प्रयत्न करा सतस तुमकां सुटका दितलें सतान तांकां पवित्र कर म्हणटा जेजूत आपल्या बापा लागीं मागणें करता सता वरवीं सत म्हळ्यार पिलातांनी विचारलें सत म्हळ्यार कितें म्हणून सत म्हळ्यार देवाचें उतर सत जावन आसा देखून देवाचें उतर जी कोण वाचतात ताचे प्रॅक्टीस करतात ती नियाळतात आनी ताचे सर्ज आनी सड तसो नियाळ करतात तर ती पवित्र जातात देवाचें उतर आमकां कातरून भेंडून नवें करता जिवीत मुखार आमी वाचया तुझे उतारच सत तुझे उतारत सत तुझे उतारत सत देखून त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक फुडें सरतना त्या उतरा प्रमाणे आमी आसतना आमी कितेंच भिवचें नाका मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून ह्या संवसाराच्या अधिपतीक चलोवचें एकच आमच्या मुखार आसलें चॅलेंज देखून आंतू आमी एकसुरे न्हय बगार देव आमचे संगत आसा जेजू आमचे संगत आसा पवित्रात्मा आमचे संगत आसा आमकां तिघी आमचे संगत बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमच्या जिवितांत आमच्या फुडें रावून आमकां ह्या झुजांत आमकां जैत मेळटा तर आत्मीक झूज करूंक आमचो आसतना आमी खमर बांदया मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी सोर आमी जिखया ह्या संवसार आमी जिखोवंक जाय ह्या संवसाराच्या सोर खोटे सत्यांक आमी फाडाव करूंक जाय आनी जेजूच्या नांवान त्या फावंडेशनार आमी रावून आमचे खुटाम आमी जैतेवंत करूंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी जैतेवंत जायचे आमी देखून जैतेवंत जाल्ल्यार देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा म्हणून ह्या वेळार आमी विशेश तरेन आमी मागया आनी सर्व प्रत्येक जावन देवाच्या उतराचे सकत आमचे थंय वाळोवन दी जेजून अपोस्तलांनी उतार परगट करतना तांची शिकवण ताणें थीर केली दीस आनी रात म्हणले बरी जेजू शिसांक सांगता वावुरलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत अजुनूय आमच्या सांगता वावुरता तुमच्या सांगता वावुरता जी कितें आज तुमी देवाचें उतर आयकलां तें तुमचें थंय थीर करून दी तुमच्या मतीन कसून दी तुमच्या काळजांत कसून दी आनी ह्या उतरा प्रमाणे तुमकां सैतानाचेर झूज मारूंक लुसिफराचेर झूज मारूंक सर्पाचेर झूज मारूंक संवसाराच्या अधिपतीर झूज मारूंक तुमकां देव सकत दी बोळ दिवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया हालेलुया 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 उरे रे करे करियाला नंबर करे बलो रुखल वरे रे संदर्भ जीसस 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 थैंक यू लॉर्ड 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 प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड वर्शिप यू लॉर्ड जीसस संदर्भ करे बलो रुखल वरे रे माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट हर एक संगती मागण्यान तुम्ही कळीत करा हर एक तुमचे गरज या वेळार मागण्यान कळीत करा पवित्र पुस्तकाचे उतर वाचूंक तुमकां कसली खाऊची न्ही बघता जाल्यार खंयची बॅमिरांत येताल्या खंयची न्हीद येताल्या वायटाचे सत्य कितें खंयच्याय रितीने तुमच्या घरान तुमच्या कुटुंबान काम करता जाल्यार या वेळार ते ताचे वयर फाय जावन रावा कित्याक तुमकां बळ दिता पवित्र पुस्तकाचे उतर तुमकां घटाय दिता त्या पवित्र पुस्तकाचे उतर आनी तुमकां जैतवंत करता तुमच्या जिवितांत हर एक वायटाचे सत्य या देवाच्या उतरा मुखार रावूंक शकना हर एक मागणे हर एक देवाच्या उतरा प्रकार आमी देवाक भेटोवन दिवंक प्रयत्न करया हर एक देवान दिल्ले प्रॉमिसेस हर एक आमकां ते सगळ्यो बसवण्यो आमी क्लेम करन या वेळार आमी मागया सर तुमच्या जिवितांत बरें जावं दी म्हणून मागया गुरे रेकार याला नंबर खडबल रकल जगदे संदर्भ करबल जीसस जीसस mighty God mighty God mighty God mighty God mighty God mighty God I worship you Lord Jesus गुरे रेकार जगदे संदर्भ हर एक वाईटाचे सत्य फाडाव जावं दी या वेळार त्यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या घराणे असले खंयचे खोटे सत्य प्रभाव त्यांच्या दुस्त जाल्यार ह्या खंयच्याय फायनान्शियली क्रायसिस तांकां हाडटा जाल्यार ह्या कुटुंबांत फूट हाडटा जाल्यार सगळ्या दमसरीच्या पद्दतीच्या नांवान आमी बांदून घालता या वेळार खंयचे ताण पयसो संदी या वेळार सुटका मेळून दी प्रति एकल्या देशच्या पवित्र नांवान गुरे रेकार संदर्भ करबल रकल प्रॉस्परिटी तांकां मेळून दी समृद्धीचे जीवित तुझ्या पवित्र नावाने मेळून दी गुरे रेकार तांच्या कुटुंबांत समस्या सगळे पर्याय जावं दी गुरे रे हर एक पिढ्या शिडा तांच्यातून सुटून वचून दी सुटून पडून दी या वेळार गुरे रेकार जीसस थँक यू लॉर्ड गुरे रेकार जीसस 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 हालेलुया सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो करते तुझको सादर
प्रणाम गाते हैं तेरे गुणगान सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरे ही गुणगान हालेलुया 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 खाला बराबर खाला बराबर तिला बराबर शोध को तुम्ही एकल्याक सुटका मिळेल या वेळार तुझी दैविक सतत तांचेवर एकल्याचे देवोणी होती बापा उरे डाका बारा सतत खुरो रेखाला उरे संदर्भ उरे द बाबा बाबा संदर्भ रोखाला उरे द संदर्भ बरोबर रोखंद संदर्भ बरोबर जीसस थँक यू लॉर्ड 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 उरे द कर जीसस दग दग उरे द कर जीसस जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड हर तुझ्या पवित्र पाराकलीच्या कधी एकले जण एकले छेरतून दान दिसून आशीर्वादित कर म्हणून मागता कधी एक दैविक सकत त्यांचे ते देवोनी येऊन दिसून वाईटाचे सत्य सगळे पाडावून जाणे चोर माटमात्रा प्रतिस्पर्धा नाडीकरी सतत त्यांच्या कुटुंबात जाऊन खंशी दशी असल्याच्या फळाफळ घेऊन सुटका मिळवून देतो दैविक सत्य संदर्भ करव रखंद संदर्भ फायर लॉर्ड थँक यू फादर थँक यू Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. युट्रसचे प्रॉब्लेम असल्या का बहिणीक जेसू गुण करते असा आपवते असा तिथे लहान लहान फायब्रॉइड्स झाले असतात असल्या का व्यक्ती करते सापडते असा पुरा जीसस थँक यू ग्लोरीफाय माइटी गॉड आलेली वर्शिप लॉर्ड येशू जीसस 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 पुरे करे एका बहिणीक मस्त खंत असा बेजार आहे असा तेलंगी वाईट गडीत त्यांच्या जिवितान घडला असलेल्या समथिंग जे असते कुठं आम्ही ती बहीण वळख झाली असते सुटका दिते असा जेसू आपवडते असा जेसू या वेळा भावार्थान पाती आहे जे तुमकां आनी एक अंथाक व्हरोंक पेसारता आनी एक अंथाक एक स्टेप वयर हाडूंक पेसारता उरा संदर्भ करबल रोखतक संदर्भ करबल रखतक माइटी गॉड anoint them Lord Jesus with your fire Lord Jesus पुऱ्या रका Jesus thank you Lord 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 देवान केल्लें बरेपण साहित्य आसा देखून खालसून हांव एक घडी भर देवाक अर्घां दिया ताची स्तुती करया तुमकां कितें उतरां मेळटा जेजू वर्णूंक ती वर्णिया ह्या वेळार संतोशान जेजूक अर्घां दिया जायत्या जणांची दुकां तुवें पुसल्या खातीर जायत्या जणांक बरें केल्या खातीर आपडल्या खातीर जेजू प्रत्येक जण तांकां काळजा मनांनी संतोश दिल्या खातीर तुका काळजांत हांव तुका अर्घां दिता तुजो उपकार बावडटा आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेरे मागणे आमी सगळ्यांक केर करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझे कशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां आमकां आनी आमकां आंताळी पडोवन दिनात पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन आमगे कृपेन भरलेले समजी जे सांगता आसल्या भितर तुझे फॉर्च कशें जेजो बगेत बरी देवाची माप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वळार आमेन बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक सादीन सातान सदां सर्वता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जॉइन जाल्ल्या समेस्तान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बरी रात मागता. गुड नायट.